माननीय सभापती, स्पीकर सर, आम्ही एक तुकडे एक जेन्ना फ्रायडेच्या दिसाक सांगलोले आणि प्रोटेस्ट केलो की आमकां ही बिलां जी आमी घातलेली आहाय आणि तुवें बीएसीन तुवें आमकां उतर दिलेलें, दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्रीनी दिलेलें की ही बिलां हाडटलो म्हणून. आज ही बिलां येतली काय कितें, कित्याक दीज आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अबाउट हार्मफुल सेक्शन्स दॅट आर बेसिकली टुडे स्पीकर सर, ऑफ गोवा आर वॉचिंग बिला फ्रायडे हो डे त्यांचो मुख्यमंत्री बाबाचो आन्सर न्हू, फ्रायडे येतलो न्हू. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट हो एक खूप इम्पॉर्टंट इशू. एक फ्रायडे उरयलो अंदाज यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट. आर यू गोइंग टू ब्रिंग इट? आर यू गोइंग टू टेबल? स्पीकर सर, ही बिलां तूं हाडटलो काय कितें? स्पीकर सर, तुम्ही सांगला स्क्रुटनी केला म्हणून बिला. इट इज वेट टिल द स्क्रुटनी. एवरी टाइम स्पीकर सर हेजेर आमी एक चल चल या चल या यार यार आम्ही सदस्य सगळे बसा. 4-6 महिने एक एक वर्ष लागता. सर, प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वेस्ट करप न्ही. प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वेस्ट करप न्ही. ते फक्त बिल करता. बिल कशें हाडप तेका खबर ना. आणि सिनियर मेंबर विजय सदस्य त्याला गाईड करपा जाय. बाकीचे फक्त फर्स्ट टाइम एमएलए कोण त्याला खबर ना, पण आमचो सिनियर मेंबर आसा त्याला खबर आसपाक जाय. एक बिल हाडपाक खंय वयता ते बिल. स्पीकर सर, हांव नको कितें करता ते स्पीकर सर. स्पीकर सर, प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वर्किंग डे जो आहा पळय न्ही तो वेस्ट करप योग्य न्ही म्हाका दिसता. हेतुल्या सगळ्या जाणांक हे खबर आनी खबर आसतना सुद्धा हो बोवाळ घालता. स्पीकर सर, ती बिला त्यांची नाही, ती बिला ऑलरेडी सभागृहाचे कामकाज एक पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर, बिल ऑलरेडी चालू आसा. हरजन 12:30 कितल्या? 12:30 12:30 काय? एक